ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಇಡೀ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಲೋದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Zemana
सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मिसाचें प्रस्तावान आमी आयकलें. आमचे मदें आमचो सोमी आयला, देव मनीस जाला. सांजू आमच्या वांजेलान सांगल्या प्रकार देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. आनी हो एकलोच पूत आमचे मदें आयिल्लें घडीत आज आमी संभ्रमता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमचे मदें आयिल्ल्या, आमचे मदें आसच्या, आमचे मदें येवच्या सोम्याक वळखूंक, तसो अनुभव करूंक आमकां आमी तयार करया आनी आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगेबान सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरणांच्या सावळेच्या देशान रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बारांचें झूं, तांच्या कांद्या वयले लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरणीर जनजनतली सगळीं पांयतना आनी रक्तान लोळयल्लीं वस्त्रां उलफोन वेतली आनी उज्याचो ग्रास जातली. आज आमकां जल्माला तारो तो स्प्रीत
क्रिस्ताक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. मोगाळ बावा, सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जिवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासून बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हे केलें. Hallelujah, servants for our church. 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 पत्याचे वाटू वाढायता परिकबार संसारा गाजयता जल्मारांका आज तारोक सडवंदा क्रिस्तो मितो सरपोडून धरया ताका नमस्कार. Hallelujah, servants for our church. 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 त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीनं सगळ्या रोमी संसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून परमान धाडले. हे पयले जनगणन क्विरीन सिरियसो अधिपती जावन आसलेल्या काळार काडले. देखून समेस्त आपले नांव दाखल करूंक आपापल्या गांवांक गेलो. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेच्या नाजरेत शारांतावन जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शाराक बेतलेहमाक आपले नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मरी ताचे सांगाता गेली. तवळ ती भरलेली गरबेन. तीन थंय आसतना तिचे प्रसोदपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसोद जाली. ताका तिणें फळयांनी गुट लावन एक कावणेंत न्हिदयलो, कित्याक सत्रांत तांकां जागो मेळोंक नातल्लो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. तवळ एकसने सेरेस्परचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो. पवित्र पुस्तकांत 2 गितां आसात या उलय म्हूण सांगेत. एक मारानाथा आनी एक इमॅन्युएल. मारानाथा गीत पोरण्या सोल्ल्यांतलें आनी इमॅन्युएल नव्या सोल्ल्यांतलें. मारानाथा म्हळ्यार ये सोडवंदारा ये. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता. खंडीत जावन आमकां सगळ्यांक हें कळीत आसा. पूण एक सवाल, मारानाथा हे पोरण्या सोल्ल्यांतलें गीत केदाळ उब जालें? केन्ना आदावन आनी एवेन भुमी वैकुटांत देवाचे कुशे विरोध वचून पाताक आदारले, त्या दीस ह्या गिताचें उगम जालें. देवान तांकां एक सोडवंदार बसयलो आनी त्या घडयेंत हांव मनशाकुळ देवाक उलो मारून म्हणटा, मारानाथा ये सोडवंदारा ये. आनी आमच्या सोडवणेच्या चरित्रेंत पोरण्या सोल्ल्यान जर आमी पळयलें थंय हांगा व्हड व्हड मनीस, भाग्यवान मनीस, शातेवान मनीस, मुखेली, फुडारी येता आसतना लोक मारानाथा ये सोडवंदारा ये आनी आमचे मदें सोडवंदार आयलो गाय कोण ना म्हणून चिंतोंक लागतात. आब्राहाम व्हड मनीस, भावार्थी मनीस,
पण तो सोडवंदार नाही आसलो. अब्रामाचो पूत इजाकाचो पूत जाकोब आनी इस्रायल कोळयेक व्हडलें नांव वाडलें तरी हांचे तावन देवान विंचून काडलेली परजा उपजली तरी ते सोडवंदार देवान बसयलेले न्हय आसले. अशें 6 वर्सां गेली आनी लोक उक्ती आनी गुप्ती हें गीत हें मागणें हें उलो देवाक उच्चारून म्हणटा मारानाथा हे सोडवंदारा ये. आनी थोड्या वर्सां उपरांत अजा पिरिती एका बाळकाचें रक्षण जाता. मोइजे चक्कड बाळ मेले तरी तांकां जिवेशी मारलें तरी हो वांचून उरता. इस्रायल परजे गुलामपणांतले फाटीं बसायल्ल्या गांवांक हाडूंक मोइजे सकता. देवाच्या नांवान व्हड अजापां करता जाल्यार मोइजे म्हणटा देवान बसायल्लो सोडवंदार हांव तो न्हय. हांव एक ल्हानसो सेवक मात्र ताचो किरकोळ चाकर. वर्सां गेलीं 100 गेलीं आनी लोक परत आमकां बचाव करतलो कोण गाय म्हणून राखून रावता. आनी सामुएलीचें जनन जाता. व्हड प्रवादी याजक ताणें प्रवाद करून इस्रायल परजे विशीं सांगलें. पूण सामुएली देवान बसयल्लो सोडवंदार न्हय. ताच्या उपरांत साऊल दावीद सलमांव असले राय उपजले. रायांनी व्हड झुजां मांडलीं रावळेरां बांदलीं नांव वाडलें आनी हांच्या सांगाता तांची नांव तांणी बांदलेलें नास जावन गेलें. पूण हे सोडवंदार न्हय आसले. मारानाथा हे सोडवंदारा ये हें गीत मुखारून वेता. आनी उपरांत आमी पळयता पळयत पुस्तकांत व्हड प्रवादी इजाया जेरेमिया एजेकिएल दानियल मिका आमोस असल्यांनी देवाचें उतर प्रभावीक रितीन परगटलें. पूण हे खाली देवाचें उतर परगटचे मनीस आसले पूण सोडवंदार न्हय आसलो. आनी उपरांत जनन जाता स्नानीक जुवांवचें. स्नानीक जुवांव सोडवंदाराक वाट तयार करून आयलोलो मनीस. आनी हाचीं कामां आनी शिकयल्लें पळोवन लोक विचारता येवंक आसलो तूंच गाय. आनी स्नानीक जुवां म्हणटा न्हय हांव तो न्हय. हांव ताच्या वाहनांचे कट सोडूंक सयत फावो न्हय. आनी मोगाचें न्हू येदोळ म्हणसर मारानाथ आसलें स्नानीक जुवांच्या जल्मा उपरांत आनी ताणें सोडवंदाराची वाट तयार केल्या उपरांत हें गीत आखेर जाता. म्हणजे आयचे राती बेथलेहेमांत केदाळा जेजूचो जल्म जालो त्या दीस मारानाथ आखेर जालें आनी एक गीत सुरू जालें इमॅन्युएल म्हणजे देव आमचे सांगाता. आनी मुखार लोकांन थंय हांगा पळोवन मारानाथ हे सोडवंदारा हे म्हणची गरज नातली. कित्याक तांचे मोदें देव मनीस जाल्लो. मोगाचें खाली इस्रायल परजेन त्या गोवळ्यांनी आनी थोड्या जाणांनी म्हणलेलें गीत हें न्हय. फाटल्या 2000 वर्सांनी ही गरज माता. आनी आज हांव आनी तुमी हेंच गीत गायता. आमी देवा खातीर सर्गाक पळोवची गरज ना. गुड्या दोंगरांनी सोडची गरज ना. आमचो देव आमचे सांगाता इमॅन्युएल. तो आमी मीस पेटयतना आमचे सांगाता आसा. तो येवकारिस्तांत आसा. देवाचें उतर वाचता आसतना तो आमचे लागीं उलयता आनी हर एका संस्कारांत तो आमचे भितर येता. देखून मोगाचें न्हू आमचें गीत मारानाथा न्हय. आमचें गीत इमॅन्युएल म्हणजे देव आमचे सांगाता. मोगाचें एक सवाल देव कित्याक मनीस जालो. देव कित्याक इमॅन्युएल जालो. जाप आमची सोडवण करच्या. कितें आमची सोडवण करच्याक देवाक व्हड अजाप आनी सर्गार्थांच खरी येते नेंगी न्हय. सुपरमॅन स्पायडरमॅन आनी कहलें बॅटमॅन जावन भुरग्यांक कळीत आसलें बरी प्रभावीत रितीन खरी येते नेंगी. कित्याक ताणें सकला येजें आसलें. एक काणी हांव तुमचे मुखार दवरतां. कोण एकलो मनीस एक पट्टू बांयंत पडलो खंय वाटे देगेर आसली बांय आनी बांयंत पावन बोबाट घालता बचाव करा बचाव करा. आनी तेणें एकलो इंजिनियर पास जाता ताका थाळो आयकता बचाव करा बचाव. तूं धांवता बरो मनीस तो रावून पळयता कोणगी बांयन पडला दिसना गुंडा बांय. धांवन वचून एक दोरी हाडटा आनी देंवयता आनी वयरतान बोबाट मान सांगता सायबा कांय भियेनाका हांव इंजिनियर बरो शिकलां. गुंडा आई रुंदा आई उबार आई आनी हें सगळें हांव सगळें जाणा. हांवें एक दोरी देंवयल्या. ह्या दोरयेक धर सवकास हांव रावता हांगा तुका वयर काडटा. कितें कशें सांगल्यार हो मनीस दोरी धरिना. इंजिनियर बेजार जावन दोरी थंय सोडटा आनी चलतेच रावता. इल्ल्या वेळान परतून तेणें एकलो मनीस आनी एकलो येता एकलो समाज सेवक ताका आयकता बचाव करा म्हण. तोय धांवता आसतना कोणगी बांयन पडला आनी थंयसर दोरी आसा आनी दोरी थंय बांदचा बांयच्या देगेर आसल्या रुखाक
आणि भोवबाट घालून सांगता सायबा हांव एक समाजसेवक सोशल वर्कर जिन्यन पडलेल्या जायत्यांक हांवें वयर काडलां उबारलां तांकां सलाशें केलां तूं तरी बांयत मात पडलाय व्हडली गजाल न्ही हाळे म्हाका हांगातान मेठां दिसतात ह्या बांयक मेठां आसात भोव सुलाभ तूं दोरी धर एकच मेट चौकाच वयर तुका बचाव करता कितें कितें कशें कशें सांगल्यार हो मनीस दोरी धरिना हो सोशल वर्करी थंयसर दोरी सोडटा आनी बेजारान चलता तिसरो एकलो आयलो घाल्लें आसतलें लोकोन तेतालो ताका बोब आयकली कितें बांय लागीं येता बांयत पडला गी पियोन पडला आसतलो पियेल्यार मजा बरी जायचें निट्ट पंडांदी पडना कणयेंदी पडना बांयदी पडना सायबा म्हाका कांय करूंक जायना तुज्या खातीर एक आमच्या बापा 2 नामान मेरेन बेडयता म्हणटा आनी चलता चवथो एकलो येता ताकाय बोब आयकता बांय लागीं रावता सगळें पळयता कांय उलयना दोरी घट्ट बांदता आनी तो बांयक देंवता देंवन पळयतना कितें जालां पडलोलो मनीस हात पांय फ्रॅक्चर जावन थंयसर आसा ताका वयर तावन कितेंय सांगलें आयकनातलें तितली गूण आसली बांय ताणें वयर हेजे तर एकच आसली वाट कोणेय आनी एकल्या मनशान थंय ताच्या जाग्याक त्या गुंडाक देंवचें आनी आपल्या हातांनी ताका धरून दोरी धरून वयर येवचें आनी असो तो मनीस हेंच करता वयर रावन कांय सांगना मागार सकला देंवून पडलेला मनशाक वयर उखलता असो तो मनीस मोगाचें नांव जेजू देवान सर्गार तावन आनी प्रवाद्या मुखांतर जायतें आमकां सांगिल्लें ही चरित्रां पूण निमाणें तो चिंता हांवूच देंवून हांगासर येता कित्याक पातकांतां पडून आमचे हात पांय फ्रॅक्चर जाल्ले आनी आमकां आसली एकच वाट सर्गा वचोंक देवान हांगासर सकला येवचें आनी आपल्या हातांत आमकां घेवन वचें देखून तो मनीस जालो मोगाचो न्हू देव मनीस जालो बेश्टेंनी ताका खुशी आयली मन आयलें आनी कांय कितें न्ही आमकां वयर वचचे खातीर आमचें बरी जालो आमचे कश्ट दूख ताणें सोंसलें देखून मोगाचो न्हू हे राती माराना ताकेर जावन इमॅन्युएल सुरू जालें आयचे राती पोरणो सल्लो आखेर जावन नवो सल्लो सुरू जालो आयचे राती भुरग्याक जल्म दिली आवयच ह्या भुरग्याक हांवें सांबाळूंक जाय म्हणच्या बदलाक म्हजोच सांबाळणार सोडवणदार जल्मल्या म्हणाली आयचे राती सर्गा आनी संवसारा मदें संबंद उपजलो देवा आनी मनशा मदें बांद घडलो आयच्या राती देवाची ग्रेस्तकाय गर्दनाच्या गोठ्याची दुबळीकाय जावन बदलली आयचे राती देव वाचुल्लो रचना जालो आयच्या राती देव मनीस जालो G.K. चेस्टर्टन म्हणलो बरोवपी नांवाडीक म्हणटा आयचे राती बेतलेहमाच्या गर्दना गोठ्यांत सगळें वयर पंदा जालें आंकवार आवय जाली आनी आवय आंकवार जाली भुरगो देव जालो आनी देव भुरगो जालो धरण सर्ग जालो आनी सर्ग धरणीक आयलो आंज रचणाराक सकला पळोवंक लागले आनी रचणार ताणें रचलेल्या आकाशाक वयर पळोवंक लागलो आनी तो म्हणटा हें समजोचें तर आमी तकली सकयल घालून पांय वयर करून रावचे तकली वयर पांय सकयल केल्यार समजना म्हणालो तो आमची तकली सकयल घालून पांय वयर करून रावल्यार मात्र समजता म्हण तो म्हणालो देखून मोगाचो न्हू आमकां सकटांक एक बरी खबर आसा आमचो देव मनीस जाला देखून आयका तुमी संवसारांत अर्द्याक अर्दो लोक दुबळो गत आदार नातलो खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक नातलो आसा तर असल्यांक आसा बरी खबर तुमचो रचणार तुमच्याकी दुबळो जाला गोरवांच्या गोठ्यांत अनाथ जावन आमचो देव इमॅन्युएल जाला आयका तुमी संवसारांत असलेल्या सर काम करच्या मनशांनो आसा एक बरी खबर आदांक शिराप जावन पडलोलो वावरू जेजून पवित्र केला सुताऱ्याचो पूत जावन सुताऱ्याचें काम करूंक तो भायर सरला आमचो देव मनीस जाला आमचो देव इमॅन्युएल जाला कश्टांक दगदवणेक अनितीक शोशणाक वळख जाल्ल्यानो आयका स्त्रियानो आसा तुमकां बरी खबर आवयचे कुशींत देव जल्मोन आवयपण पवित्राणें केलां स्त्रियांक मान दिवंक बरी खबर दिवंक तो आयला आमचो देव इमॅन्युएल जाला आयका तुमी संवसारांत लोकांच्या तिनांत एक वांटो आसच्या भुरग्यांनो आनी युवा जाणांनो आसा बरी खबर भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा भुरग्यां परी सादी बळी खालती जाया सर्गीचें राज जोडा म्हूण सांगूंक देव भुरग्यां मदें भुरगो जाला आमचो देव इमॅन्युएल जाला
ऐका तुम्ही संवसारांत कुडीच्या आनी हेर पिडे वरवीं कश्ट नासच्या लोकांनो, आसा तुमकां एक बरी खबर. आमचे बरींच कश्ट दूख पिडा शिडा मरण सोसूंक आमचो देव दैवीक वैज पिडेस्त जाला. आमचो देव एमॅन्युएल जाला. आनी ऐका, ह्या वयल्या खंयच्याय वर्गांत मेळनात तर आनी एक वर्ग आसा. सर्वांक आमकां एक करचो, पातक्यांचो वर्ग. तर पातक्यांक आसा एक बरी खबर. आदाम आनी एवेन होगडायिल्लें जिवीत आमकां फाटीं दिवच्याक, सुखांगारांचो, व्याभिचारींचो, सर्व खोट्या व्यक्तींचो सोडवणदार जावच्याक आमचो देव मनीस जाला. वय मोगाचेनो, आमचो देव मनीस जाला. आमचो देव आमचे बरी जाला. आमचो देव इमॅन्युएल जाला. तर आमी कितें करूंक जाय? देव मनीस जाता आसतना आमी मनजात जावची न्ही. कोण एकलो म्हणटालो, दुकराचें पील कितें जाता? दुकोरूच जाता. डॉक्टर जाता की ना? मांकडाचें पील मांकडच जाता. गाडवाचें पील गाडावन जाता. सुण्याचीं पिलां सुणीन जाता. पूण थोडे बेटी आमी मनीस गाडाव, सुणी, दुकोर, कात्ती आनी कितें जाता आमकां आसूंक येता. पूण आमी मनशां सैम होगडायता. मोगाचेनो, देव मनीस जाला म्हणटा आसतना आमी मनीस जावनच उरोंक जाय. असो अर्थ कितें? मनशां सैम, मनशां शेगूण आनी आमी कितें जावंक जाय देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची तें आमी होगडावंक नजो. आमच्या पातका वरवीं आमी जायते फावटी आमचें स्वरूप आमी होगडायता आनी कितें जावंक नजो तें जाता. देखून हें क्रिस्मसाचें फेस्त आज प्रस्तावान तुमी आयकल्ल्या प्रकार आमी मनशापण होगडाय नासतना रावंक आमकां उलो दिता. देव मनीस जालो देखून कुसवार आमी वांटलो, आमी केक केली आनी चाल गरनाळी मारल्यो आनी कांतारां म्हळीं ना. पूण आमी हर एक फावटी जेजूचो फाटलाव करतले आनी मनशापणान जिवंक जाय. कार्डिनल काशींग हाच्या उतरांनी सांगून हांव हाकेर करतां. रोडकुऱ्या पुरपुऱ्या क्रिस्तांवांनी खुशाली जाय जंय. भिवकुऱ्या पळकुऱ्या क्रिस्तांवांनी जागे जाय जंय. जेमकुऱ्या निद्रेस्त क्रिस्तांवांनी क्रियाळ जाय जंय. अळशी तटस्थ क्रिस्तांवांनी सुटसुडीत जाय जंय. निराशी खंतिस्त क्रिस्तांवांनी आशावादी जाय जंय. घोसपारी शेळमाड्या क्रिस्तांवांनी उर्बेस्त जाय जंय. सुराती कंजूस क्रिस्तांवांनी उदार जाय जंय. जिबाळ्या खबराळ्या क्रिस्तांवांनी तोंडां दांपी जंय. बोऱ्या खऱ्या क्रिस्तांवांनी आपलीं कमरां बांदी जंय. कळनासतना वावरी जंय. भियेनासतना झुजा जंय. गरज पडल्या मर जंय आनी अमर जाय जंय. मारानाथा इमॅन्युएल जाला. देव मनीस जाला. आमी मनीस जावया आनी जेजूचो फाटलाव करया. अख्ख्या संवसाराक मोगाचे साक्षी जावन हेरांक उजवाड जायशें कर म्हणून मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. सर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी खालतेपण आदारून सतानितीन विशेष जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगते पासत कळमीत नासता वावरो आनी शांती समाधान आसा करूं गरजेचो आदार लाभय म्हणून मागता. आमच्या कुटुंबांनी, काजारी जोड्यांनी, युवजनांनी, भुरग्यांनी आनी कुटुंबांच्या संध्यांनी तशेंच शांती समाधान आसतना एकसरपणान जिवनच्या सर्वांनी आपापले उणेपण सांडून एकामेकाक बगसून कुटुंबा जिविता संतोष उमाळूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या फेस्ता संदर्भार आमच्या कुटुंबांत पयस परगांवांत वावर करनासच्या सर आमच्या भाव भयणींक, कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक, सर धर्मांच्या जाती कातीच्या लोकांक जेजूच्या जल्माचो संभ्रम भरोशेचे कीन आनी माया मोगाचे देणे जावं दी म्हूण आमची मागता. कूड देवाचे मंदिर म्हूण खरी समजुनी जडून गर्भपाताच्या, मादक द्रव्यांच्या, लैंगिक वडणेच्या बंदपासांतले सोडय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगस कुटुंबांतल्या आमच्या सर येजाकांक, धार्मीक भयण्यांक, वडिलांक तशेंच दर्यान न्हय विविध जाग्यांनी वावर करच्या सर्वांक तुज्या कुरपेन नेटय आनी सदांच तुज्या पुताचो संतोष अनुभव करूंक दैवीक शक्तीन बर मन मागता. बापा, आमचे मागणे. सर्गींच्या बोधाळ बापा,
आम्ही भावार्थानुसारली सर मागणी तू मानून घे. तुझो पूत मनीस जाल्ले हेंगडीत नियाळून माया मोगान शांतीन आनी संतोषान जिवंक जाय अशी कृपा तूं आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांव. संतोषाची गीता गावू, विश्वासनेची काळजा घेऊ. आया बापा, ये बापा, ये काळी, ये बापा, काळी मोगाची वैनाची जिनी देण्याची जेजू बळतात सोवे भेटून दिवची. बापा तुवे ओपून दिलोय तुझ्या पुता, सोडून दिवच्या सोडवून नाक्या मनशां फुडा. आमचे तुवे केल्या येद्या ओडून करा, किती पाटी दी या वेळार. ये बापा, म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात महिने आमच्या आणि पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैंब तुका एकवटलें. हो अजापवंत गुट संभ्रमूंक जी बेटोनी हे प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता, ती तुका मानो म्हण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्यांच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारात सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
असल्या धीनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येतांव. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हण आमी खलतेपणी मागतांव. तुजे कातोलीक पै सभे खातीर आमी ती भेटयतांव. तिका तूं राख आनी चलय. आखे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयतांव तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलोलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्नाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयतांव. आमचे खातीर आनी आमी मोग करतांव तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा सोमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पितांव. अखे पोवी सभेच्या एकवटांत आमी आज भाग्यवंत मोरयेन आपल्या आवकारपण सांबाळून संवसाराच्या सोडवणदाराक जल्म दिलो. ती भोव पवित्र रात संभ्रमतांव आनी ते मोरयेक त्यास जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्याचे आनी देवाच्या सदांच आवकार मायेक भक्तीन वंदितांव. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक, तशेंच भाग्यवंत पेद्र आनी पावल आनी आंद्रे, जाकोब, जुआंव, तोमास, जाकोब फिलीप, बर्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी थादेव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस, कर्नेल, सिप्रियन आनी लॉरेस, क्रिसोगन, जुआंव आनी पावल, कॉस्म आनी दमियांव, ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी सोमेस तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदितांव. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मन्याऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासनाचे ख्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सरेस्परा, ह्या देण्यांचे प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सश्च्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून धीन वसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया.
बापा आम्ही तुझे मन्यारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आणि सर्गा सडण्याचो भक्तीपणी उडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आम्ही तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण भली हो जिविताचो उंडो आणि ही सडवणेची काल्च हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजाका मेल्कीजकेतीची बेटोवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हे बलिदान तुका मानो सपदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुज्या मुखार व्हरो म्हण आमी कलतेपणी मागता अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवीत कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर सर्वेश्वरा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर बावर्थची मोरो सोनू ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात तांकां आनी क्रिस्तांते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या कोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका पण आमचीं पातकां बोगस आनी जुआंव स्टेफन मतियास बार्नाबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलिन पेद्रो फेलिसिता आनी पेरपेत आगाता लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षींच्या आनी समेज तुज्या भक्ताच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशीं तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो
माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सक्कट सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Jezu,
कर कृपेन तुझ्या वाळूची चूक भोगलाप तुका आता आणि सदा सर्वदा वाळूची चूक रमान तुका वरदान देऊन गायता वाळूची चूक भोगलाप तुका आता आणि जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा ओडे खुशालकायेन आणि धिनवाशी काळजान आमच्या सोडवंदराच्या जल्माच्या संभ्रमांत आम्ही वांटो घेतलो ह्याच संसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असले आमचें जिवीत जावं दी आनी सर्गार ताचे महिमेंत आमकां वांटेली कर हे आमी विश्वासान मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आशिर्वादाक तुमचे तकलो बगाया अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली तोच बाप अगुणांचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणांच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संसारामध्ये एकवट घडून हाडलो तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं सृष्टी सगळी